नमस्कार. आडेस गोवाच्या कोकणी खबराचित्रांत तुमकां येवकार. वेर्णेच्यान कुठ्ठाळे येवपी ट्रॅफिक जुवारी पुलाच्या कामा खातीर 18 किलोमीटर वळोवपाचे आसात. हाका लागून राज्यान बोवाळ चल्ला. हाचो आम आदमी पक्षान निषेध केला. आर्टेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. परिकार सरकार आयलो तेन्ना आमचे गोंयचे आम आदमी नाहीतर सादो मनीस हाजे पाड पडले. तुम्ही चितात कित्या खातीर ते. आतां पळय, मोपा एअरपोर्टाक जेन्ना GMR आयलो तेन्ना हजारांनी झाडां परमिशन नासतना कापली. हजारांनी झाडां परमिशन नासतना कापली आनी हें ताणें कोर्टाक सुद्दां बरोवन दिलें. ओके, सो हाका विचारपी कोण ना. हजारांनी झाडां कापप, आमी एक झाड कापता जाल्यार आमकां फाटल्यान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येता आनी हजारांनी झाडां कापतात. दुसरी म्हणल्यार मोपा, आज पेपरार आयला मोपा एज प्रोहिबिटेड झोन. हें कितें प्रोहिबिटेड झोन? म्हणजे आमी गोंयकार आनी आमकां त्या मोपा एरियान वचपाक प्रोहिबिशन आनी जो आंध्राचो GMR आसा ताका मेळटा वचपाक. हें कितें नाका जाल्लें? हो कसलो कायदो? प्रोहिबिटेड झोन. परत हो जावंय म्हणून ताका ताचें भरता पड. आतां आनी एक जाला, मोठो प्रॉब्लम जाला. आनी कितें जाण तूं, ट्रॅफिक खंय वेर्णेच्यान जी कुट्टाळे येतली ती वाया सांकवाळ डायवर्ट जातली. आनी हें कितलें व्हडलें डायवर्जन, 18 किलोमीटर एक्स्ट्रा पडटलें सगळ्यांक. अरे म्हाका सांग, तुमी जेन्ना ब्रिज बांदपाक प्लॅन केलो तेन्ना तुमकां हें कळुना? आमी म्हणटात जेन्ना ब्रिज बांदपाक जाय आशिल्लो तेन्ना तो कुट्टाळेच्यान आगशी आसपाक जाय न्ही ब्रिज. हो ब्रिज आसा बांबोळेच्यान वेर्णा पर्यंत. इतलें आतां तातूंत सिमीट चड गेलें, इतलें स्टील चड गेलें. तर हें कित्या खातीर? तर हें फक्त एका खातीर की मोपा हो गेमींग झोन जावपा आसा आनी हे श्रीमंत मनीस व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घेवन वतले तांकां वचपा खातीर. सो आमच्या कुस्तार एक्स्ट्रा सिमेंट, एक्स्ट्रा स्टील घालून तुमी हो आतां ब्रिज बांदतले. आनी कितें गोंयकाराचे कुस्तार? हांगा तुमी पयशे ना म्हणटात, हांगा लोकांचे सर्विसीस तांकां पगार मेळना, इन्क्रिमेंट जायना, थोड्यांक 7 पे मेळना, पुलिसांक तर तांचे कडेन ड्रेसाचे पयशे सुद्दां मेळना. सो हें कितें? आनी कॉन्ट्रॅक्ट लेबराचेर चलता. हें सगळें हें जालां. सो आतां फुडें पळयात, तुमी तर अशें म्हणटा जाल्यार आतां हें मुखार करपाचें कितें? हांव रिक्वेस्ट करता बाबा सरकारा कडेन की तुमी बरो रस्तो दियात एक वचपाक. आमकां नाकात तो ब्रिज न्ही. तुमी सकयल्यान सारकें कित्याक करूंक शकना? तुमचे कडेन इंजिनियर्स आसा, आर्किटेक्ट आसा, तुमी बसान सारको रस्तो दिया. 18 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलपाक आमकां नाका. 18 किलोमीटर ट्रॅफिक डायवर्ट करपाचें जें डिसिजन आसा हें पयलीं कित्याक जाहीर करूंक ना? हितून कितें तरी एक गूट आसतलो. म्हणून सिद्धार्थान म्हटलां तशें एक पयलीं म्हणटा ती ह्या जमनीचेर येदी व्हडली ब्रिज गरज आसली काय ना तो व्हडलो प्रश्न जाल्लो आसा. आनी आतां जर ना उपाय म्हणून डायवर्ट करचेच पडलें, सिद्धार्थ म्हणटा की प्रत्येक येणाऱ्या जाणाऱ्याक तुमी तेंचे गाडयेन पेट्रोल घालचें आनी जो टायम वेस्ट जाता ताचेर तुमी कॉम्पेन्सेशन दिवचें लोकांक. लोकां कडेन इतलो टायम आसा काय म्हणटा हांव. ही कसले तुमचे ते आर्किटेक्ट आनी कसले तुमचे कन्सल्टंट, कसले कन्सल्टंट तुमचे? इतले करोडांनी तुमी तांकां आतां पे करतले तांच्या पयशांतल्यान. आमी अशें म्हणिना की सरकाराच्या पयशांतल्यान दिवचें म्हणून, तांच्या पयशांतल्यान. कितें फॉल्टी प्लॅनिंग म्हणजे तुमी एक एक्सपेरिमेंट करीत आसा हांगा. एक लॅबोरेटरी कशी गोंयांत, म्हणजे एक लॅबोरेटरी कशी जाल्या तुमकां जाय तशें एक्सपेरिमेंट करपाक. खंयच्याच देशान आनी खंयच्याच राज्यान सुद्दां अशें जावचें ना. इतले व्हडले डायवर्शन आनी तें गुपीत धरून हळू तुमी आतां भायर काडटा. तें म्हाका दिसता लोकांनी हें ओपोज करपाक जाय आनी वेळ आयलो जाल्यार तो भाग जो आसा ब्रिजाचो तो नाकाच म्हणपाक जाय.